नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार दिसभराच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेवन हांव दीप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवचे मुखेल खबरो। आश्वेशेकाक उजो लागिल्ल्या प्रकरणाचो मागयला अहवाल राज्यभर पर्यटनाच्या आस्थापनांच्या नोंदणी तपासपा खातीर पर्यटन संचालकाच्या फुडारपणाखाला समिती करतले स्थापन पर्यटन मंत्री खंवटेंची माहिती। कुशावती जिल्ह्याक मेळटलो खासदारकीचो मान लोकसभा मतदारसंघ फेररचनेत गोंयांत आसतले 3 खासदार गृहमंत्री अमित शहाची लोकसभेत माहिती। पणजी मार्केटांतली धोकादायक इमारत मातयेभरण करपाक महापालिकेन केल्या सुरवात। इमारत सील करून जाले वर्स कांय वेवसाय पडिल्ले बंद। आतां उरिल्ले वेवसाय बंद पडपाच्या मार्गार वेपाऱ्यांनी उक्तायली भिरांत। कुडचडे लैंगिक अत्याचार प्रकरणातल्या सोहम नायकाक 5व्या केशीत मेळ्ळी अंतरीम जामीन। जमीन अर्जाचेर निर्णय जावच्या पयलीं गुन्ह्या फाट्यान सोहमाक करचो न्हय अटक। मडगांव गोंय सत्र न्यायालयाचो आदेश। शिक्षणीक वर्साचे सुरवेकूच राज्यात घुसपा गोंधळ। 1 एप्रिलासावन सुरू जाल्ले शिक्षणीक वर्स फक्त 15 दिसांनी गेले फुकट। सरकाराचो निर्णय थारलो चुकीचो। परतून विचार करपाची आसा गरज शिक्षण तज्ञ पांडुरंग नाळकर्णीचें म्हणणें। आणि जानेवारी फेब्रुवारीत गोंयांत पर्यटक फूल मात मार्चच्या झुजाचो पडलो मार। फाटल्या वर्साच्या तुळनेत पयल्या अर्ध्याक सुमार 32,000 पर्यटकांची जाले वाड। पर्यटन खात्याच्या आंकड्या प्रमाण आयला दिसून। आता खबरो विस्तारान। आश्वे दर्यादेगेर उज्यांत आशिल्ल्या शेकाची नोंदणी हॉटेल म्हणून जाल्या। खऱ्या अर्थान हाची नोंदणी खाजगी शेक म्हणून जावपाक जाय आशिल्ली। ह्या प्रकाराचो हांवें अहवाल मागयला। तशेंच राज्यभर पर्यटन आस्थापनांची नोंदणी तपासपा खातीर पर्यटन संचालकाच्या फुडारपणाखाला एक समिती तयार जातली अशी माहिती पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन दिली। शेकाक उजो लागला सुदैवान कांय जालें ना। जेन्ना इरिस्पॉन्सिबली कोण धंदो करूंक सोदता तसलेना अशे इश्यूज जाता। एज अ रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ह्या दिसांनी आमी फाटीं शेक 7 जेन्ना लासले दे डीड नीड CRZ बिफोर दे वे बिफोर 1991 आनी ताणें टुरिजम म्हणजे परमिशन घेवपूच ना। ह्या आतां काल जें जालां आय हॅव गॉट अ रिपोर्ट दॅट इट इज रजिस्टर्ड अंडर C कॅटेगरी वेर इन दे आर सपोज टू बी प्रायवेट हट्स टू माय नॉर्मल पळयतकर सो इट शूड कम अंडर प्रायवेट शेक। सो ह्यो गजाल्यो ज्यो जाल्या ताजे रिपोर्ट ऑलरेडी मागला। Whoever is responsible in terms of giving this type of permission at that level, these powers were delegated earlier to deputy director level. Then we brought it to director level. कित्याक अशे एपिसोड जातात की एकदा इन्स्पेक्शन जाला जावून ना रिकॉर्डार मेळना मागीर मेळटकर सगळे असले गजाल्यो भायर सरता। एंड आय हॅव आस्क्ड द डायरेक्टर टू कॉन्स्टिट्यूट अ टीम which will go throughout to check all tourism enterprises. कित्याक ह्या दिसांनी आमी 2-3 गजाल्यो नोंदणी केल्या। एक म्हणल्यार B आणि A म्हणजे 5 स्टार 4 स्टार कॅटेगरी हॉटेल्स जे A आणि B कॅटेगरीन आसपाक जाय ते C कॅटेगरीन रजिस्टर जाल्या। कशें जाल्या इज अ क्वेश्चन मार्क आनी ताज्या खातीर थंय वी नीड टू सी दॅट एक्शन इज टेकन। सो एक टीम टू चेक ऑल टुरिजम एंटरप्राइजेस दॅट इन्क्लूड्स रजिस्ट्रेशन ऑफ हॉटेल्स, दॅट इन्क्लूड्स हॉटेल्स which got renewed, that includes private shacks, all this permission not given throughout north to south check करपाक लायिल्ले आसा कित्याक there are anomalies which can be seen in cases which have been noted. These anomalies do not come on the normal administration part of it because these are not things which come to the government on a daily basis. These are at the director or deputy director level. Responsibilities need to be fixed in one part. पण ज्या तरेन अशे उज्या लागूंक लागल्या आनी ज्या तरेन आमी अशें प्रायवेट शेकाक परमिशन अनलेस ड्यू डिलिजन्स इज दिवपूच नाका आमी सांगलें कित्याक परमिशन दितकर if they are doing this type of things or categories are being changed, it's a serious issue. And that issue has to be definitely, I will intervene and look at it, which is something which needs to be acted upon. पण इमिजिएटली एक टीम कॉन्स्टिट्यूट करून पयलीं म्हाका फायंडिंग्स मेळ्ळे एक जातले। दुसरें हाजेर रिपोर्ट ऑलरेडी मागिल्लो आसा ताजेर कितें आसा ते वी वील रिवर्ट बॅक टू यू ऑन वन्स आय गेट द रिपोर्ट। संसदेत सध्या चर्चे खातीर आशिल्ले नारी शक्ती वंदन विधेयक संमत जाले उपरांत गोंयांत लोकसभे खातीर 3 सुवात्यो आसतले। ह्या विधेयका अंतर्गत मतदारसंघ फेररचना प्रस्तावित आसून ती लागू जाले उपरांत नव्या कुशावती जिल्ह्याक 3रो खासदार मेळपाक शकता। लोकसभेत बायलां आरक्षणाविशीं संबंधित सुदारणा विधेयकाचेर चर्चा सुरू आसतना ही माहिती मुखार आयल्या। 3 पैकी गोंयांत लोकसभेची एक सुवात बायलां खातीर आरक्षीत आसतले अशें लोकसभेत चर्चे वेळार गृहमंत्री अमित शाह हांणी स्पश्ट केलें।
पणजी मार्केट वाठारांत फाटल्या वर्सा सील केल्ली धोकादायक इमारत मातेबरण करपाचें काम महापालिकेन सुरवात केला. मात ह्या कारवायेत थळावे वेपारी आनी स्टॉल धनियां मदीं भयाचें वातावरण पातळ आनी वाठारांत तणाव निर्माण जाला. पळयात. महानगरपालिकेन ही धोकादायक इमारत घोषित करून फाटले 1 वर्स पयलीं ती सील केल्ली. ह्या काळात इमारतीच्या वाठारात वेवसाय करपी दुकानदारांचे वेवसाय पयलींच बंद जाल्ले. आता ही इमारत प्रत्यक्ष मातये भरवण करपाक सुरवात केल्या. तशेंच इमारती कुशीक आशिल्ले स्टॉल आनी गाडे काडटले अशी वावडी विक्रेत्यांच्या कानार पडिल्ल्यान गोंधळ निर्माण जाला. अडचणीत आयिल्ल्या वेपाऱ्यांनी आनी विक्रेत्यांनी महानगरपालिकेचेर तिडक उक्तायली. आमचो डेमोलिशनाक विरोध ना, पूण आमचे स्टॉल काडचे पयलीं आमकां पर्यायी सुवात दिवची, नाजाल्यार आमचे स्थलांतर करचे अशी मागणी वेपाऱ्यांनी केल्या. इतल्या लोकांचे आसा ही 1996चे आमी सूट फायल केल्ली मॅटरी कळ्ळें आनी स्टॉल आमचे आसा आनी तेंच्यांनी आमकां ऑर्डर पास केल्ले. जवळ जवळ म्हटल्यार हे शॉप आमचे 29 स्टॉल आसा. तेंचे मॅनिफाईड इंटेंशन आसा की ते 29 स्टॉल काडचे विथ द हेल्प ऑफ दीस डेमोलिशन. आमी डेमोलिशनाचे अगेन्स्ट ना. वी नो इट बिल्डींग इज अनसेफ. कळ्ळें. आतां जे बिल्डींग उडयता आमकांय खबर आसा दीस इज ऑलमोस्ट व्हेरी क्लोज टू द स्ट्रक्चर. आमचे स्ट्रक्चर जर ते डॅमेज जाता आनी कॉलेप्स जाता जाल्यार आमी तांकां सांगलेले आमी आमच्या कॉस्टान आमी रिपेर करतले. हे बारीक मनीस आपल्या पोटाक लागून केल्ले ते. अँड वी एवरी एंगल वी हॅव सपोर्टेड फॉर द CCP. कमिशनरान सांगलेलें कितें आमी मोडटा आनी वी हॅव अ न्यू टेक्निकल्स वीच डजंट डिस्टर्ब युअर स्टॉल बट इन केस एनीथिंग हॅपन तुमी रिपेर करा. तर आमी कितें म्हटलेलें आमी रिपेर करपाक आमकां रिस्टॉलेशन करपाक तुमी परमिशन दिया. द डे वन तेंच्यांनी रिपोर्ट बरयता म्हणून 3 दीस काडले. आयज आमकां तेंच्यांनी दाखोवन दिले कितें आमी आमच्या सायडीक ना म्हणून तेंच्यांनी गरिबाच्या सायडीक ना हे मोडून काडले. तर हांव सांगूंक सोदता ही BJP हे कितें करता गरिबाच्या फाटल्यान आसा कितें ना तें कळ्ळें न्ही. तर ताका लागून आतां आमी कितें केलां कोर्टान गेल्ले कोर्टान रेट फायल केल्या तेंय हाडून आमी नोटाक दिल्या. इनस्पायट ऑफ दॅट ऑल्सो तेंच्यांनी थांबोंक ना. आतां तांकां एक मेळ्ळा कितें आनी हांव नको कितें तें. आतां कमिशनराक आतां आमी फोन केले जाल्यार कमिशनर म्हणटा आपले एडवोकेटा कडेन उलयता बट वेर देर इज अ कंटम ऑफ स्टेटस को आसा 2000 आमी काडलेले तेजेर तेंच्यांनी वॉयलेशन केल्या. सो इट इज टोटली कंटम ऑफ कोर्ट. तुमी कितें म्हणटा तांकां सगळ्यांक रावल्ले हेंच्यांनी बॅरिकेड घालून आमकां कितें केल्लें हे जे बिल्डींग मोडटा तेन्ना आमी बरे भाशेन तांकां एक लेटर घातलेलें आमकां मातशें रिलोकेट करा तुमी फॉर द टेम्पररी बेसीस आनी हे तुमी मोडा आमचे स्ट्रक्चरी डॅमेज जाता नो प्रॉब्लम. मागीर आमी रिलोकेट हांगा करतले. हे आमी लेटर जेन्ना तेंच्यांनी कॉर्डिनेट केल्ले हे एरिया तेन्नाच्यान आमी लेटर दिल्ले आमचे कडेन आसा ते आमी दिल्ले. तेंच्यांनी कितें म्हटलेलें 2 म्हयन्यान काडटा आमी 2 म्हयन्यान प्रॉब्लम सॉल्व करता कित्याक फाल्कॉन बिल्डींग ताका टच करून आसा. सो तेंच्यांनी कितें म्हटलेलें ते आमचे पेपर वर्क करपाक सगळें हें करपाक आमकां टायम लागता. ते प्रोसिजर जाले म्हणटकच आमी ते करता तुमकां आनी वर्स काडले. ते वर्स आमचे बिझनस नासतना आमचे तेंचे विश्वासान आमी बसले. आयज आमचो विश्वासघात केल्ले आहा. मजगती ह्या कारणाक लागून स्टॉल धनियांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतिल्ली. हे विशीं शुक्रारा दनपारा सुनावणी जाली. इमारत मोडपाक उच्च न्यायालयान परवानगी दिल्या आसून काम पुराय जाले उपरांत सगळे स्टॉल परतून बांदून दितले अशी गवाय महापालिकेन दिल्या. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. कुडचडे लैंगिक अत्याचार प्रकरणातल्या सोहम नायकाक 5व्या केशीत अंतरीम जामीन मेळ्ळो जाल्यार जामीन अर्जाचेर निर्णय जावच्या पयलीं गुन्ह्या फाट्यान ह्या दुबावित आरोपीक अटक करचो न्हय असो आदेश मडगांव सत्र न्यायालयान जारी केला. सध्या जे पुराय गोंयांत गाजता ते म्हणजे कुडचडे सेक्स स्कॅन्डल. हातूंतलो आरोपी सोहम नायक हाणें ह्या प्रकरणांतल्या 5व्या केसीक आपल्याक अटकपूर्व जामीन मेळचो हे खातीर दक्षिण गोंयच्या सत्र न्यायालयात अर्ज केल्लो आनी आज त्या अर्जाची सुनावणी दक्षिण गोंयच्यो मुखेल सत्र न्यायाधीश शरण पॉल हांचे मुखार आशिल्ली. आनी आज ह्या प्रकरणांतले तपास अधिकारी आशिल्ले क्रायम ब्रांचचे पोलीस निरीक्षक सचिन लोकरे हे दुसऱ्या एका तपासा खातीर गोंया भायर गेल्ल्यान तांकां आज कोर्टाक येवपाक पावूंक ना. ताका लागून क्रायम ब्रांचान ह्या प्रकरणांत पुलिसांची बाजू म्हणपा खातीर आनीक आपल्याक वेळ मेळचो अशी मागणी केली. कोर्टान ती मान्य केली. मात सोहम नायक हाचे वकील एडवोकेट अमेय प्रदेसाय हांणी एक कोर्टा मुखार मागणी केली ती म्हणजे जो मेरेन ह्या अटकपूर्व जामिनाचो निकाल लागना तो पर्यंत ह्या 5व्या केसीक भितर सोहमाक क्रायम ब्रांचान अटक करची न्ही आनी कोर्टान तीय मागणी मान्य केली. आनीक एका तरेन सोहमाक ह्या 5व्या प्रकरणाक अंतरीम जामीन मेळिल्लो आसा आनी ह्या प्रकरणाची आतां फुडली सुनावणी 22 एप्रिलाक जावपाची आसा. गोमंतक TV खातीर सुशांत कोकळकार.
शिक्षणीक वर्साचे सुरवेकूच राज्यात घुसपागोंदळ दिसता। 1 एप्रिलासावन सुरू जाल्ले शिक्षणीक वर्स फक्त 15 दिसांनी फुकट गेले अशें दिसता। गरमेक लागून भुरग्यांक त्रास जातात। शिक्षक आपल्या शाळेच्या कामात घुसपल्ल्यान विद्यार्थ्यांक शिकोवपाक वेळ मेळना आनी विद्यार्थ्यांची हाजिरी उणी जाल्ल्यान जायत्या शाळांनी वर्ग बेकार पडल्यात। सरकाराचो निर्णय चुकीचो थारलो। आता ह्या निर्णयाचेर परतून विचार करपाची गरज आसा अशें शिक्षण तज्ञ पांडुरंग नारकडीन सांगतात। केंद्रीय शिक्षण मंडळाचो CBSEचो उल्लेख करून राज्य सरकारान 1 एप्रिलाक सावन 6वी ते 10वी आनी 12वेच्या विद्यार्थ्यां खातीर वर्ग सुरू केल्यात। पण प्रत्यक्षात ह्या निर्णयाचो परिणाम दिसपाक लागल्यात। सध्या जायते शिक्षक जनगणना आनी पेपर परीक्षेच्या कामात व्यस्त आशिल्ल्यान तांकां विद्यार्थ्यांक वेळ दिवपाक मेळना। इतलेंच न्हय तर एप्रिल म्हयन्यांतल्या खर गरमेक लागून विद्यार्थी शाळेक दांडी मारतात। ताका लागून जायते वर्ग बेकार पडटात। विद्यार्थी फक्त 3.5 वरां शाळेत येतात। तातूंत सकाळी प्रार्थना आनी विसळ घेवपाचोय वेळ आसता, जाचो परिणाम प्रत्यक्ष शिकोवपाचेर जावपाक लागला। शिक्षण तज्ञ पांडुरंग नाडकर्णी हाणें सरकाराचो हो निर्णय चुकीचो अशें म्हणत ताचेर परतून विचार करपाची गरज उक्तायल्या। मजगतीं गोंयांतली जायतीं घराबे सुटये खातीर भायर सरिल्ल्यान विद्यार्थ्यांची हाजेरी उणी जाल्या। हे फाटभुंयेर फुडल्या वर्सा सरकाराक हो निर्णय बदलचो पडूं येता असो अदमास सुरू आसा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV। फाटल्या वर्साचे तुळनेत जानेवारी आणि फेब्रुवारीच्या पहिल्या 2 महिन्यात राज्यात भेट दिवपी देशी आणि विदेशी पर्यटकांची संख्या सुमार 32,500 वाढल्या। पण अमेरिका, इस्रायल आणि इराण हांचे मदल्या झुजाक लागून निर्माण जाल्ल्या समस्यांक खातीर मार्चात पर्यटकांचो आंकडो उणो जाला अशें पर्यटन खात्या कडल्यान मेळिल्ल्या आंकड्यांप्रमाण दिसून आयला। गोंयच्या पर्यटनाक 2024 वर्साचे सुरवेक व्हड धपको बसलो। जानेवारी आणि फेब्रुवारी ह्या 2 म्हयन्यांत राज्यात येवपी देशी आणि विदेशी पर्यटकांची संख्या 32,000 परस चड वाडली। ह्या 2 म्हयन्यांत सुमार 19,94,000 पर्यटक गोंयांत आयिल्ल्यान पर्यटन क्षेत्रात उमेदीचे वातावरण निर्माण जाले। पूण मार्च म्हयन्यांत संवसारीक पावड्यार निर्माण जाल्ले झुजा सारकी परिस्थिती गोंयाचेरूय परिणाम जाले। विमान येरादारी, इंधन पुरवण आणि आंतरराष्ट्रीय प्रवासाचेर परिणाम जाल्ल्यान पर्यटकांची संख्या उणी जाली। मार्च 2024 वर्सा सुमार 8,56,000 पर्यटक गोंयांत आयिल्ले, जे फाटल्या वर्सा परस उणे आसात। उल्लेखनीय म्हळ्यार इंडिया एनर्जी वीक 2024 आनी खेळां सर्ती सारकिल्या आंतरराष्ट्रीय कार्यावळींनी गोंयांत पर्यटकांक आकर्षित करपाचें काम चालूच आशिल्ले। बसका, परिशदो, प्रदर्शनां आनी डेस्टिनेशन वेडिंग्सांक लागून गोंय फकत पर्यटन थळ न्हय तर जागतीक इव्हेंट हब आसा हें स्पश्ट जाता। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV। शुक्रारा मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी जी फूड फेस्टाचे उक्तावण केले। खासा करून पारंपारीक नुस्त्यांचो धंदो गोंयकारांनीच करचो, तशेंच चिकना परस पणसा सावन तयार केल्ले वेगन खाण खावपाचो सल्लो मुख्यमंत्र्यांनी दिला। राज्यात पारंपारीक पद्दतीन तयार केल्ली खाणां जेवणां रुचीक आनी निरोगी आसतात। गोंयची अन्न संस्कृतायेत संवसारभर फामाद जावपाची तांक आसा। हे खातीर गोंयकारांनी पयलीं आपल्या खाणां जेवणाक उर्बा दिवपाक जाय अशें मुख्यमंत्री ह्या वेळार उलयताले। आमचे कॅटरर्स सुद्दां मॅक्झिमम नाव द महाराष्ट्रीयन, गुजराती आनी बाकीचेच आमकां खावपाक लागलेले आसा। तेन्ना कोण तांकांय दिसपाक लागला की गोंयकारांक हें आवडटा काय म्हणून, बट ते विसरले बरेचशे फावटी गोवनूच प्रमोट करपाचें। कारण गोंयकारांक जर गोवन प्रमोट केलें किंवा अजून भायल्या लोकां खातीर ते कॅटरिंग करता आसतना स्पेशली जी फूड कल्चर म्हणून जर तुमी प्रमोट केलें जाल्यार ते आनिकूय खूब मोठ्या प्रमाणात ते फुडें वचूंक शकता आनी वीच टेस्ट हो तो गोंयचो शेफ दिवपाक शकता। गोंयचो शेफ म्हणण्या पेक्षा हांव म्हणटलो की गोवन वुमन जी आमची गांवांतली महिला आसा ती खूब बऱ्या पद्दतीन ते आनीक बऱ्या पद्दतीन करूं शकता। आमी हेजें जर उदाहरण जर म्हणत जाल्यार आयजूय बी म्हणजे आमी सुंगटाचें हुमण आमी फातरीचेर रांटून केल्ल्या हाजेर एक वेगळोच टेस्ट येतलो एडिजन त्या कुकरा वयल्या मिक्सचरा वयल्या मिरसांगेच्या पेक्षा। सगळ्या जाणांक खबर आसा, हांवें वेगळें सांगपाची गरज ना। हाच्या खातीर वेगवेगळ्या अशा पद्दतीचे प्रॉडक्ट फुडें व्हरपा खातीर जी फूड फेस्टिवल इट इज अ रीच इन कल्नरी हेरिटेज, वायब्रंट ट्रेडिशन्स एंड एंटरप्रिन्युअल स्ट्रेंथ इन रुरल कम्युनिटीज। अदरवायज आमकां बरेचशे फावटी संवय जाल्या की आमी सवाय कितें मेळटा पळय न्ही तें घेता, ताज्या पासून आपल्याक लॉस कितलो म्हणजे आपले हेल्थ लॉस कितले जातले हाजेर विचार करिना की लॉंग रन तेजे आमकां सायड इफेक्ट कितले भोगचे पडटले हाजो विचार आमी करिना। पण आता ट्रेडिशन बदलला। लोक आपल्याक हेल्दी लायफ जर जगपाक जाय आसत
जाल्यार हेल्दी फूड घेवपाची गरज आसा आनी ते हेल्दी फूड खंयच्यान मेळटले हाजेर फोकस करपाक लागल्या आनी म्हणून तर म्हाका दिसता त्या पद्दतीचे आमचे गोवन ट्रेडिशनल फूड्स जर आमी पळयले आसत जाल्यार इट इज ट्रेडिशनली मागीर तो फणस आसतलो काजी आसतलो किंवा केळी आसतली बरेचशे आमी मॅक्झिमम हे जे आसा पळय न्ही हे ऑर्गेनीक पद्दतीनूच ताका कसलेच केन्ना सारें वापरिनाशिल्ले आनी आयजूय बी खुबशे जाण ह्या प्रॉडक्टा खातीर सारें वापरिना वीच इज अगेन द ऑर्गेनीक प्रॉडक्ट आमी मार्केटांत हाडटा बट ताका बरें मार्केट म्हणजे पॅकींग ब्रँडींग करून आनी लोकां मुखार ते वेरियस टायप ऑफ म्हणजे आत्तां डॉक्टर देविया राणे म्हजे कडेन उलयताले की लोकांनी चिकन खावपाचें सोडून त्या डिजान आमी जॅकफ्रूट चिकन खावपाक लागलेले आसा इट इज नॉट ओन्ली द वेज चिकन इट इज अ व्हिगन चिकन म्हणजे एक स्टेप आनीक फुडें वचपाक लागल्या हांव आज येतना डायरेक्टर ऑफ फिशरीज कडेन उलयतालो की क्लीन हायजेनीक आनी गोवन फीश सेलर जाल्यार आमी पळयता कोणूय जातले कितें तो एक बिझनेस उरला तो सुद्दां कोण तरी भायले फाल्यां सकाळी घेवन वतले आनी गोंयकार लास्ट आमी खंयच उरचे ना म्हणजे आमकां गोंयकारपणाचोच विसर पडटलो आमकां सोदले कोण क्या कर रहा है रे म्हणून विचारचें पडटलें ओ मुझे दे दो नहीं तो मैं चला जाऊंगा ही परिस्थिती आमचेर येवची न्ही आसत जाल्यार आमचे ट्रेडिशनल बिझनेसीस हे आमी सोडपाक जायना सेंट्रल लायब्ररीच्या फाटल्या बांदिल्ल्या मँग्रोव बोर्डवॉकाक अचकीत उजो लागपाची घडणूक घडली उजो पालोवपेदान घडणूक थळार वचून उजो नियंत्रणात हाडलो मात उजो कसो लागला हाचें कारण मात अजून स्पश्ट जावंक ना सरकारान हो पूल 2.5 कोटी रुपया मोडून बांदिल्लो साहेब कॉल येयलो तुमकां कितल्यांक येयलो कॉल आमकां येयलो 16:24 वुडन ब्रिज कॉट फायर बिहायंड आर्ट्स एंड कल्चर इमिजिएटली टर्न आउट केलो 16:35 कॉल ब्रिज कॉट खंय जाल्यार पेट्टालो चड उदक पेट्टालो हय ओके कितलो वगत पावलो टायम लागलो कितलो टायम लागलो तुमकां हॅलो अर्दे वर न्हू पावले 1 hours आनी वॉटर एक टँक लागलो एक टँक टायम कितलो लागलो तुमकां अख्खो तुमकां 10 मिनटां लागली सो कितें कारण बीन समजला कसो लागलो कितें काय ना कितें वर ब्रिज बंद आशिल्लो न्हू बंद आशिल्लो थंयसर उजो लागो म्हटल्यार अजाप अशें फूल लाकडाचो न्हू तो कितें कारण बीन कितें कारण मेळ्ळा? काय ना ते सिगरेट तरी वट्टा ते हांगा बसता सिगरेटी ते घेतात ताजो खर्च आसता अख्खो ब्रिज हो उडन न्हू हय उडन रबर म्हणून तुमकां चड टायम लागलो टायम हय दिव्यांगां खातीर सरकारच्या सेवेचो लाव अधिक सुरळीत करपाच्या दिकेन खात्यान एक महत्वाचें पावल उबारला समाज कल्याण खात्याचो मंत्री सुभाष फळदेसायान हांचे हस्तुकी दिव्यांगां खातीर दिव्य साथी चॅटबॉटाचें उक्तावण केलें व्हॉट्सएप आनी कॉला वरवीं म्हायती मेळटली तशेंच कागाळी करपा खातीर न्याय पोर्टल ही वेबसायट सुरू केल्या जे खातीर लावार्थ्यांक घरांत बसून अर्ज म्हायती आनी सेवेंचो लाव घेवपाक मेळटा The government of Goa has launched two major digital initiatives. The Divya Sathi chatbot and Nyay portal. The Divya Sathi chatbot म्हणजेच आमचे भितर डिसेबिलिटी आशिल्ले लोक फ्रिक्वेंटली ऑफिसान वचपाक शकना पंचायतीन वचपाक शकना किंवा बाकीच्यो ज्यो आमकां स्किम्स आसात योजना आसात तांचे बेनिफिट्स आसात ताची माहिती आसा इन्फॉर्मेशन आसा ते प्रोवाइड करपाक एक्सेस करपाक शकना म्हणजे कांय लोक 100% ब्लायंड असतात कांय पर्सन 100% फिजिकली डिसेबल असतात सो मुवमेंट इज अ कन्स्ट्रेंट अँड इट्स बिकॉज ऑफ दॅट टू रीच आउट टू एवरीबडी अँड टू गिव्ह एक्सेस टू आवर स्कीम्स टू एवरीबडी वी हॅव कम आउट विथ दिव्य साथी चॅटबॉट म्हणजे तुमकां घरा कडेन रावन त्या चॅटबॉटाचेर तुजे क्वेरीज विचारले नंतर the chatbot will answer you without any human interference and without any timings. आम्ही जेन्ना ऑफिसान वता तेन्ना त्या हाजेर कोणी ना जर जाय जाल्यार आमकां परत वचचें पडटा आमकां टायमींग आसता हांगा टायमींग म्हणटा ना इट इज 365 days 24 hours सो अशा पद्दतीन जे सॉफ्टवेअर डिझायन केल्ले आसा दॅट वी हॅव मेड इट ओपन टू ऑल द पब्लीक सो दिव्य साथी chatbot will play a major role. So any person can ask any type of question. He need not be expert in typing. He just have to ask the computer and then computer will reply back. Secondly, दूसरो जो न्याय पोर्टल म्हणून केल्लो आसा
So grievance redressal system, wherein if I have any complaints on anybody, either in my family or my surrounding or with any government office, you will lodge this sitting at your home. जर तुझ्या मुखार जर कॉम्प्युटर आसा जाल्यार तूं कॉम्प्युटराचेर तुका ते ओपन केले नंतर you will type a subject, you will be given a para wherein you will lodge your complaint without moving from your house. So जेन्ना ही complaint आसतली, that will go to the proper authority. आणि ते तुज्यानी पळोवपाक जाता. It is not just lodging a complaint and forgetting it and awaiting for the results to come. But if you have lodged the complaint, you will be able to track to like code code येतलो, and you will be able to track what has happened to them, who has seen that complaint, where it has been addressed or where it has been sent, whether it is moving or it is neglected. So या पद्धतीन दिव्यांग भावा भयणीक गोंयान भितर न्याय मेळपाक जाय, स्किमीची अवेलेबिलिटी मेळपाक जाय म्हणून आयज 2 आमी स्किमी केल्ले आसात. फातोडेच्या होलसेल नुस्तें मार्केटा भायर रस्त्यार बेकायदेशीरपणान वेवसाय जाल्ल्यान थळाव्या लोकां मदीं तितकीशे ल्हार पातळ्ळा. ट्रॅफिक जाम, बुरशेपणा जाल्ल्यान प्रशासकीय निश्क्रियताय हांचेर प्रश्न उप्रासतात. तशेंच बेगोबेग कारवाय करपाची मागणी लोकांनी केल्या. फातोड्डाच्या होलसेल नुस्तें मार्केटाक वेगवेगळ्या समस्यांनी रेवाडो घातला. या मार्केटा भायर रस्त्या कुशीक कांय विक्रेते बेकायदेशीर रितीन व्यवसाय करतात हे उजवाडाक आयला. हे बेकायदेशीर विक्रेक लागून वाठारात येरादारीचो जाम निर्माण जावपाक लागला आनी नागरिकांक खूब त्रास सोंसचे पडटात. हाचे वांगडाच नितळसाणेचोय गंभीर प्रस्न उप्रासला आनी भलायकेचे नदरेन ही परिस्थिती धोक्याची जावपाक लागल्या. या प्रकरणाचेर थळाव्यांनी खर नाराजगी उक्तायल्या. तशेंच उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन आसा अशेंय सांगला. फातोड्डा पुलिसांनी बेगोबेग कारवाय करून रस्तो नितळ करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. तशेंच मडगांव पालिकेचेर मुद्दम दोळे धापल्यात असोय आरोप केला. खास करून ही सगळी परिस्थिती जिल्लो अधिकारी कार्यालया पासून कांय अंतराचेर घडटा म्हणून प्रशासनाच्या कार्य पद्दतीचेर प्रश्नचिन्ह उबें जाला. was a wholesale fish market. It is a designated wholesale fish market. आणि हेंगेले कायदे आहे त्या प्रमाणे हिंगा रिटेल बिझनेस जावपा जायना. नुस्त्या पासून आतां नुस्त्या सोडीच रिटेल बिझनेस आहा ते हो एक आतां मडगांवचो पॅरलल मार्केट जालो आहा. हिंगा रोपां दुखना आसता, हिंग चादर इंकताय, हिंग कोण फ्रूट इंकताय, भाजी इंकताय, कोण स्पायसीस इंकताय, कोण जोती इंकताय, कोण हावपा वस्तू इंकताय हिंगा. आनीक म्हाका अशें दिसता म्हणजे हे सोप्या नांवान ही जी म्युनिसिपॅलिटी आहा मारगांवची, हांव नोणा तुमी येवदान येताय तरी जाल जाल्यार, बट दिसती पडटा हिंगा कोण तरी तेंकोडे कलेक्शन कोता. सो कलेक्शन करप म्हण जाल्यार हें लिगलायज जालें. हा जी कोर्टाची ऑर्डर आहा हे भाशेन रस्त्या भितर एनक्रोचमेंट जावपा जायना. सो पुलीस आमगेले फातोर्डा पुलीस स्टेशना पडटा, हें ज्युरिडिक्शन फातोर्डा पुलीस स्टेशना पडटा. हांव म्हणटा पुलीस कितें चोयता, आखो रस्तो हिंगा एनक्रोच जाता, ट्रॅफिक आहा ते हिंगा ट्रॅफिक केओस जाता. हिंगा सकाळीचे लोकांक खंय वचपा मेळ जाल्यार हिंगा पास जावपाकूच 10-15 मिनटां लागता हिंगा. हांव मागोता ऑथॉरिटी को आमगे एसपीडीए, हांव नोणा मॅनेज म्युनिसिपॅलिटी कोता एसपीडीए कोत्ते, बट तुमी हिंगा अर्जंट सारकें अर्जंट ताबेड तूं हिंगा जे भायल्यान मार्केट चलता इलिगल तो हिंगाचो काण उडोवचो. आनी हो जो होलसेल फीश मार्केट आहा हो होलसेल फीश मार्केट दोचो अशें म्हूण आमगेली लोकांली हिंगा मागणी आहाय. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरांग प्रभू मळकर्णीकार. नावेली मतदारसंघात घरांनी कोयर एकठांय करून लेगीत कांय कडेन कोयराचे बुरशे चित्र पळोवपाक मेळटा. खासा करून भगवती कॉलनी आनी उपनगरांत ब्लॅक स्पॉट्स तयार जाल्यात. हे फाटभुंयेर आमदार उल्हास तुयेकारान संबंधिता कडेन बसका घेवन उपाय येवजण आंखल्या आनी आतां कोयर काकोड्या प्रक्रिया प्रकल्पाक धाडपाचें थारायला. मजगतीं ह्या कोयर वाठारांत रेंटाक रावपी लोक रातचे हाडून उडयतात असो आरोप आमदारान केला. पळयात. म्हाका दिसता हाजीगुडा चड आसपाना जी आमची दवर्ली सायड ती भगवती कॉलनी ती सायडीक आसा. हेजें कारण कितें आहा, आतां आमी रुमणापूर दवर्ली पंचायत ही आमची डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन करता आनी
त्यांची ट्रिटमेंट प्लांट आहा थंयसून ती गार्बेज आमचे काकोडा ट्रिटमेंट प्लांट आहा थंयसर ते ट्रक येता आनी ती गार्बेज व्हरता. म्हाका दिसता रुमडा म्हणल्यार प्रॉब्लेम ना. आतां दवर्ली खूब मातशे थोडे कडेन स्पॉट्स आसा. आतां आयज सुद्दां आमी एक JCB घातल्या क्लिनींग करपाक. जंक्शन आहा पळय त्रीन कात्री ते सुद्दां आतां JCB तुमी गेल्यार पळयतले ते टोटल क्लीन करून हांवें दिल्ले कडेन आसा. आनी थंय आमी थंय जवळ जवळ दिसाक 1 टन गार्बेज थंय लोक हाडून उडयता. आनी तो कुर्तरी सांजवारियल आनी नावेली 3 कॉन्स्टिट्युएन्सी ते जंक्शन जाता. आनी थंय कोणूच इनिशिएटीव घेयना. ते प्रत्येक पंचायत म्हणटा ते आमचो न्हू. तरी आसतना हांव MLA जाल्ल्याक हांवें कितले फावटी ते म्हाज्या बोल्सांतले पयशे खर्च करून सुद्दां ती गार्बेज हांवें क्लीन केल्या. आयज सुद्दां ते हांवें JCB दिल्ले कडेन आसा. आनी ते पंचायतीची मिटींग घेवन सांजवारियल पंचायत आनी कुर्तरी आनी तेंची हांगासर मिटींग घेवन हांवें तांकां सांगलां की तो जो स्पॉट आसा तो थंय स्कूल लागीं आहा आमचें एग्रिवार स्कूल आनी ते भुरग्यांक सगळे त्रास जाता. आयज थंय तेणी रातचे सेक्युरिटी दवरता ते दवली पंचायत. एक पंचायत दुसरे दीस सकाळची दवरता, एक पंचायत रातची दवरता. अशें करून तेंच्यांनी ते इनिशिएटीव घेतले कडेन आसा. आनी म्हजें काम एक आमदार म्हणून हांवें तांकां एक बरो हेल्प केला की जी तुमी गार्बेज कलेक्शन करता ती गार्बेज डिस्पोज करपाक ह्या लोकां कडेन आमचे पंचायती कडेन जागो ना. पूण हांवें ऑनरेबल CM तशेंच आमचे काबराल ताका रिक्वेस्ट करून ही गार्बेज ही आमची काकोडा ट्रिटमेंट प्लांटाचेर व्हरता. तांचे ट्रक येता. इवन तेंच्यांनी आमकां ट्रका फाटल्यान तेंचे कितें तरी पयशे दिवचे पडटाले ते सुद्दां तेंच्यांनी आमकां माफ केल्ले कडेन सरकारान. आनी आमची गार्बेज व्हरता. आयज आमचे रुमडामळ दवल्ली आकेबाज हे तिनूय कडेन ट्रक वयता दंपारचे. त्याच प्रमाणे नावेलीन आतां सुरू करपाचें ठरयलां. नावेलीचो सेक्रेटरी म्हाका एप्रोच जाल्लो आनी हांवें तांकां ट्रिटमेंट प्लांटाक रिक्वेस्ट करून तेंची गार्बेज घेवन ती ट्रिटमेंट करपाक तेंच्यांनी सुरवात केल्ली कडेन. फक्त ती सेग्रेगेशन करून दिवची पडटा वेट आनी ड्राय. तेय आमी पंचायतीचे लेबर आसा ते करून दिता. आतां प्रश्न आसा की खूब कडेन गार्बेज दिश्टी पडटा. हेचो प्रश्न कितें आहा की जे जे भाडेकरू लोक आसा जे भाड्यान रावता ते खंय तरी रातचे हाडून गार्बेज उडयता. तेजेर खंय तरी कंट्रोल हाडपाक जाल्यार पंचायतीन मातशी स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक जाय. हांव फुडल्या येणाऱ्या काळांत पंचायतीक परतून तेंची मिटींग घेवन हे जे ब्लॅक स्पॉट आहा जे खंय गार्बेज रातचे हाडून उडयता थंय तुमी मातशे खंय तरी CCTV कॅमेरा घालून हे सगळे करपाची वेवस्था करची पडटली. कारण हांवें सदांच म्हटलेलें की जेन्ना हांव निवडून येयल्लो तेन्ना की हांव पयलो म्हाजो प्रायोरिटी आसतली की नावेलीन गार्बेज फ्री आसपाक जाय म्हणून. तितून म्हाका दिसता हांव 100% म्हणना पूण एटलिस्ट हांव 70% तरी हांवें सक्सेसफूल जाला अशें म्हाका दिसता. कारण तिनूय पंचायती डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन करता. नावेली करता सुरू केल्या तेंच्यांनी. एक तळावली म्हणटा ते व्हडलेशे गार्बेज जायना तरी आसतना तेंकां सुद्दां हांवें सांगले कडेन तुमी गार्बेज कलेक्शन करा म्हणून. आनी गार्बेज कलेक्शन करता पंचायतीक काय बर्डन आसना. कारण लोक 100 रुपया दिता पर मंथ. सो गार्बेज पंचायतीन फक्त इनिशिएटीव घेवन ते गार्बेज कलेक्ट करपाक मनीस तयार करपाक जाय. त्या मनशाचो पगार सुद्दां ते डे बाय डे जे व्हरता लेबर तांकां जे म्हयन्याक 100 मेळटा तितून तेंचे सगळ्यांचे प्रॉब्लेम सॉल्व जाता. सो फक्त पंचायतीन इनिशिएटीव घेवपाची गरज आसा. पंचायतीक हांव परत एकदां पंचायती कडेन सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता की तुमी ह्यो जे स्पॉट आसा जे लोक ते गार्बेज उडयता थंय तुमी मातशें लक्ष दिवचें. आनी जर कितें हेल्प जाय MLA म्हणून हांव सरकारा मार्फत ते प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक म्हाजो सदांच तांकां हेल्प आसतलो. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रसा घेता आनी खंय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. बॉस प्रमोशन दे दो ना. ओके यू आर प्रमोटेड. ऐसे प्रमोशन मिलना इम्पॉसिबल है पर पारुल यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन MBA से प्रमोशन मिलना बिल्कुल पॉसिबल है. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात. फकत राजकीय न्हय सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो TV. तुमचो TV. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो TV गोमंतक TV.